प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. सोम्या तुझ्या मंदिरांत येऊन पावल्या. सोम्या तुझ्या मंदिरांत येऊन पावल्या, अर्गा स्तुती गावच्याक जमल्या. हरसितां वर्णितां नांव तुझे वाकणतां, तुझीच राजवडकी पदवी महिमा ससना ससना. सोम्या तुझ्या मंदिरांत येऊन पावल्या, अर्गा स्तुती गावच्याक जमल्या. वर्णितां वर्णितां नांव तुझे वाकणतां, तुझीच राजवडकी पदवी महिमा ससना ससना. हरसून गायतां सृष्टी रचणारा, वर्णून गायतां सर पदवेदारा. आनंद महिमा त्रिएक देवा, बापा पुता पाराक्लिता. सोम्या तुझ्या मंदिरांत येऊन पावल्या, अर्गा स्तुती गावच्याक जमल्या. हरसितां वर्णितां नांव तुझे वाकणतां, तुझीच राजवडकी पदवी महिमा ससना ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पास्काचो चवथो आयतार आमी आज आचरण करता. जेजू बऱ्या गवळ्याची वपार आज आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. देखून हो जावन आसा बऱ्या गवळ्याचो आयतार. सांगत आसा आमी देव आपोवण्याचोय आयतार आचरण करता. सोमी बरो गवळी आनी आमी सगळीं ताच्या हिण्याचो शेळयो जावन आसात. देखून सोमयान आमकां सगळ्यांक ताच्या गोपांत आमकां दवरलां, ताच्या काळजा लागीं आमकां ताणें दवरलां. कशें जेजू बरो गवळी की आमी आमच्या सालत्या जिणेंत एक बरो गवळी जाय जाय म्हूण तो आशेता. आनी अशें जबाबदारेची आमी गवळी जावन सोमयाच्या त्या हिणांत त्या शेतांत सदांच वावर करूंक आयचे देवस्तुती पवित्र सभा आमकां आज आपोवून दिता. देखून आयच्या दिसा प्रत्येक जाण आमी ह्या देवपणाच्या आयतारा मागया आमी सोमयेच्या शेतांत वावर दिवच्या सर्व ह्या जागां पासत धार्मीक भावा भयण्या पासत तसो जेजू तांकां बरी भलायकी दिवं, सकत आनी कृपा दिवं आनी जायत्या शेळयांक सोमयाच्या त्या बऱ्या गवळ्याच्या पांयां तळा सरशें हाडूंक तांकां प्रेरणा मेळोवन दी म्हणून ह्या पवित्र मिसांत आमी मागया. आनी ह्या मिसांत प्रत्येक जाण वांटो घेवचे खातीर आमचे अस्क सैम उणेपण वळखून घेवन सोम्या लागचें आनी एकामेका लागचें आमी बोगसाणें मागया. सर आमची पदकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया. हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवो सदांच अंकवार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन.
सौम्या काकलुटकर, सौम्या काकलुटकर, सौम्या काकलुटकर, क्रिस्ता काकलुटकर, क्रिस्ता काकलुटकर, क्रिस्ता काकलुटकर, क्रिस्ता काकलुटकर, सौम्या काकलुटकर, सौम्या काकलुटकर, सौम्या काकलुटकर. महिमा देवाक उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेच पोरा देवा सर्गींच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिनवासा. तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकलूट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुझे एकाच हिणांत सर्व शेळयांक तारण मेळचे म्हूण बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता, तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या सरोवाक तांकां पावयता. तर ह्या आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच वळखूंक, ताचे फाटल्यान वचूंक आनी नागोवण्याच्या हातांतली सुटोवन जेजू दिता तें तुजें सुभाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावावीण जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळीज शिंदलेले बरी जाले आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारले, भावानो, तर आमी कितें करीजे म्हूण पेद्रून तांकां जाप दिली. पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोक्सांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेव. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक
आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हणटी केल्या. जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हर एकल्याक म्हणटी केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयले आनी हे सश्टे संततेतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिले. साबार 3000 जण त्या दिसात तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर मोजो गोवळी कांयच म्हाका वोणेना. सर्वेस्पोर मोजो गोवळी कांयच म्हाका वोणेना. सर्वेस्पोर मोजो गोवळी कांयच म्हाका वोणेना. पसवो सारो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पोर मोजो गोवळी कांयच म्हाका वोणेना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याक वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पोर मोजो गोवळी कांयच म्हाका वोणेना. सर्वेस्पोर मोजो गोवळी कांयच म्हाका वोणेना. साम पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. प्रिती मोगाच्यानो, बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवा जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर, कारण तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कस सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांत जावन कसलेंच कपटीपण आयलें ना. ताका सवल्या वेळार ताणें पाटी सवलें ना. ताका कश्ट येताना ताणें बेश्टायलें ना. बागार निती प्रकार जडती करतेल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर खुर्सायले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वावयली. ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात. तवळपर्यान वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या पाटी आयल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. कंतार नंबर B5. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. This war I saw संगंदासो आमकां सर्वांक संतोष हाडसो सौम्या देवाक हसून गावसो उपकार आठोवन अर्गा दिवसो Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेच पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. त्या वेळेर जेजून फारिजेवा लागीं म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण बोकराच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर चडोवन येता तो सोर आनी लुडकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवल दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली पूण ताणें सांगलेलो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुडकार. देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबीतेन आसतलो. तो भायर भितर वेतालो ताका सरवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक जिवीश मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोवंक म्हूण बरोवन वमतमच्या मापान तें मेळोवंक म्हूण. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. जुदेवांच्या धर्मांत एक असले काल्पनीक चिंतप या लेजंड आसा. कशें देवान मोइजेक इस्रायल परजेक एक बरो गोवळी केलो गी ह्या चिंतपाचेर वंदन असलें एक लेजंड म्हणून एक काल्पनीक चिंतप. मोइजे ताच्या मांवाच्या घरा थंयसर जेत्रो मांवाचें नांव बोकऱ्यांचो हिंड सरयतालो या राखतालो. आनी अशें एक दीस त्या मरुभुमीत आसतना त्या बोकऱ्यांक तो सरयत आसतना एक बोकरो थंय धांवन धांवंक सुरू करता. जायते वेळ तो धांवता आसतना मोइजे हें पळयता आनी त्या बोकऱ्याच्या फाटल्यान तोय धांवता. मुखार वेता आसतना ती शेळी या बोकरो एका उदका आसलेल्या त्या जाग्यार थंयसर येवन उदक पिवंक सुरू करता. आनी ह्या वेळार मोइजे थंयसर पावता. ताका बिरमो दिसता आनी तो त्या शेळयेक ह्या बोकऱ्याक म्हणटा हांव नेणो आसुल्लो तुका तान लागले वरवीं तूं धांवलोय म्हूण पूण आतां तुका पुरो जालां जावंक पुरो. आनी अशें म्हणून त्या शेळयेक आपल्या कांदार बसोवन तो फाटीं हाडटा. तेन्ना देवान म्हळें खंय मोइजे तुवें दया आनी काकूळट दाखोवन दुसऱ्यांच्या पोंगणांत आसलेल्या शेळयेक तुवें फाटीं हाडूंक तूं फाटीं सकलो न्हय. देखून तूं इस्रायलाचो बरो गोवळी जातलोय मुखेली जातलोय
तांकां तूं सरयतलोय. आनी अशेलें एक चिंताप तांच्या मदें तांच्या धर्मांत आसलें म्हणजे बरो गवळी जावन हे संवसारांत आयिल्लो. फामाद टीव्ही एवंजलिस्ट बिल्ली ग्राहाम पापा जुआंव पौल दुसऱ्यान जियेलें जिवीत उद्देशून अशें म्हणटा, ही लिव्ड लायक हिज मास्टर द गूड शेपर्ड, ही डायड लायक हिज मास्टर द गूड शेपर्ड. म्हळ्यार जुआंव पौल दुसरो तो ताचे मेस्त्री बऱ्या गवळ्या बरी जियेलो आनी ताचे मेस्त्री बऱ्या गवळ्या भशेन तो मरण पावलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी जेजू बऱ्या गवळ्याची ओपार आयकोन आसां. बरो गवळी जावन ताच्या शेळयांक तो कितें करता म्हूण आमी आज नियाळ करया. घरांनी आमच्या घरांनी मनजती आसात, कुंकडां आसात, पेटे आसात आनी गायो या गोरवां आसात. आमी कुंकडांक नांव काण आपयता, आमी आपयता बा बा म्हणटा आमी आनी कुंकडां धांवून धांवून येतात. पेट्यांकी नांव आसा टॉमी म्हणटा आनी सांगलेंच पेटो शिमटी हालोवन धांवून धांवून येता. गोरवांकी आमी नांव काण आपयता, थोडे भटचे गोरवांक गोज्यो करते आसा, हांगा गो ते वचको म्हणचें आसा. कित्याक आमी त्या गोरवांक पोसता, त्या मनजातीक पोसता, तांचो आमी मोग करता. आमचो ताळो ती आयकतात, आमच्या फाटल्यान ती येतात. गायिल्ल्या वेळार आमी वखद पुसता, गाय गूण करता आनी अशें समजणीन येतल्या सर्व मनजातीक आमी बरो गवळी जावंक पावता. कित्याक आमचे शेळयो त्यो जातात, आमचे ताळे ते आयकतात. जायत्यो फावटी भावांनो म्हणून आमी उबार एका दोंगरार गेल्यान जावंक पुरो, एका उबार गुड्यार गेल्यान जावंक पुरो, थंयसर शेळयो आसात आनी गवळी आसात. आनी थंयसर पळया, हे गवळी शेळयांक सरयतात. शेळयो ह्या गवळ्यांचे ताळो आयकतात, तांचो पाटलाव करतात आनी हर एक शेळयांची गवळ्यांक वळख आसा, नांव काण आपयतात. एक दीस अशें घडलें खंय, थोडे पयणारी त्या गुड्या गेल्ल्या वेळार थंयसर ओ गवळी त्या शेळयांक सरवचें आसलें एक नेसण घालून आपल्या हातान बेतकाटी घेवन शेळयांक सोरोवन आसल्या वेळार एकलो पयणारी येवन ह्या गवळ्या लागीं विचारलें खंय, आनी सायबा तूं त्या शेळयांक आपयता आसतना ते शेळयोचो ताळो आयकून धांवून धांवून येतात. हांवें आज एक गवळी जावयेत घी, तुजें नेसण हांव न्हेसोवन ह्या शेळयांक हांव आपयतां, म्हजो ताळो ती आयकतात घी. ताका गवळी म्हणालो खंय, तूं प्रयत्न कर, प्रयत्न सांडिनाका, पळय शेळयो तुजो ताळो आयकतात घे म्हणून. आनी अशें ह्या गवळ्यान ताचें नेसन काडून त्या पयणाऱ्याक दिलें, हातान बेतकाटी दिली आनी अशें तो पयणारी जोरान आपोवंक लागलो खंय हे सगळे शेळयांक. पूण ह्यो शेळयो एक शेळये सयत ह्या पयणाऱ्या सरशी आयले नान खंय, ताच्या बदलाक ते बियान धांवूंक लागले खंय. आनी अशें ह्या पयणाऱ्या कळ्ळें की बरो गवळी म्हळ्यार कशें आनी कशें हे शेळयो त्या बऱ्या गवळीचो ताळो आयकतात म्हणून. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बऱ्या गवळ्याची आज आमी ओपार आयकत आसतना बऱ्या गवळ्याची 4 प्रमुख लक्षण अशीं आसात. पयल्यान पयलें, बरो गवळी 5व्या सोरोवातय आपोवन व्हरता. खाण आनी पिवान त्या शेळयांक तो दिता. पॅलेस्तिनांत गवळी शेळयांच्या मुखल्यान वेतात. दुसरें लक्षण जावन आसा, गवळी शेळयांचें रक्षण करता. सोरांत जावन आनी लुडकारांत जावन ह्या सुण्या वाकड्यांत जावन तांकां तो राखता. हाका आमी इंग्लिशान म्हणटा प्रिव्हेंटीव विजिलन्स. तिसरें लक्षण जावन आसा, बरो गवळी सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक तो सोदून वेता. गायिल्ल्या शेळयांचे गाय तो गूण करता. हाका म्हणटा आमी प्रोटेक्टीव विजिलन्स. आनी चवथें लक्षण जावन आसा, बरो गवळी शेळयां खातीर आपणाचो जीव तो अर्पण करता. हाका आमी म्हणटा रिडेम्पटीव विजिलन्स. हे चारी अपुरबायेचे लक्षण गूण जेजू बऱ्या गवळ्या तावन आमकां पळोवंक मेळटात. जेजू बरो गवळी आमकां सगळ्या शेळयांक तो विशय दिता. ताचें जिवीतच आमकां खाण जावन पिवोन जावन दिता. जुआंवचो वांजेल अध्याय 6 आमी सगळो अध्याय वाचून गेल्यार जिवीत असो उडो जावन ह्या संवसारांत जेजू आयिल्लो आपणाचेंच मांस आनी रगत आमकां खावंक आनी पिवोन दिवन आमकां जिवीत दिता. देखून बरो गवळी आमकां विशय दिता, आमकां घटाय दिता. बरो गवळी जेजू बरो गवळी आमचें रक्षण करता. विघ्न अनवरतावन संकश्ट तावन तो आमकां राखता.
आमचे अस्कत मनशा सैमा वरवीं सुकोन गेल्ल्या वेळार पवित्र कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर सगळीं आमची ती पातकां बक्षिता आनी आमकां तो पाटी ताच्या हिंडाक हाडटा. बरो गवळी जेजू आमी आमचे गायिल्ले गायी तो गूण करता. आनी किर्तनांत आमकां हें आयकूंक मेळटा अध्याय 53:5 ताच्या गायांत आमी बरी जाल्यां, ताच्या गायांत आमी गूण जालां. देखून जेजू बरो गवळी आमकां सगळ्यांक आमकां गाय जाल्ल्या वेळार, आत्म्याचे गाय जाल्ल्या वेळार, कुडीचे गाय जाल्ल्या वेळार तो आमकां गूण करता. तो म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें बरोवन वमत्याच्या वशेन जुवोवचो वांजेल अध्याय 10:10. आनी आखरी एक भावन भयणीनो, असो बरो गवळी निमाण्या शुक्रारा दिसा सोडवण दिवचे खातीर साल्वोसा मनशाक कुळाक हाडचे खातीर आपणाक कसं ताणें बाली केलें, आपणाचो जीव ताणें अर्पण केलो. अशें म्हणटा आसतना आज ह्या बऱ्या गवळ्याची वपार आमी आयकत आसतना आज आमी कितें आमी शिकया. आज इगर्ज माता आमकां जेजू भशेन एक बरो गवळी जावंक आपणान दिता. जावंक एक मुणयारी धार्मीक भाव ह्या भयणी ताच्या मिसांव मुखांतर ह्या एक लायक कुटुंबाचे जिणये मुखांतर भुरग्यांक ल्हान व्हड करून मोग दिवन देवाची खरी वळख दिवन जबाबदारेची वडिलां जावन बऱ्या गवळ्या भशेन परजळूंक आज आमकां इगर्ज माता आपणान दिता. जेजून पेद्रूक सावरल विसरल्या वेळार पेद्रू तुजो मोग करता की पेद्रून म्हळें वय स्वामी हांव तुजो मोग करतां. जुवोवचो वांजेल अध्याय 21:15 आनी जेजून म्हळें सरय म्हज्या शेळयांक. आनी देखून जेजूक पेद्रूक जेजून एक गवळी जावंक आपयलें. आज आमकां सगळ्यांक एक गवळी जावंक आमकां दिल्ल्या शेळयांक आमी सोरोवंक आसा भावनान भयणो. पूण सवाल कसलें सवाल आमी आज विचारयेत. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तर आमी कितें करयेत. पेद्रून एक अपुर्बायेचो शर्माव थंयसर दिलो आनी ह्या वेळार ताणें सांगलें जावन आसा तर आमी कितें करयेत. पेद्रूचो ताळो आयकून इस्रायल परजाची काळजां शिंदली म्हणून थंयसर आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी ह्या वेळार तांणी सांगिल्ल्या त्या जापीक तर आमी कितें करयेत. पेद्रो म्हणूंक लागलो पाताक रडा, जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचें बोगसणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवे पवित्र स्नान घेवं तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी तुमकां केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपयता हर एकल्यांक ती म्हूण केल्या. आनी अशें आमकां हर एकल्यांक आज आमी सारकें सावळ तेंच जावन आसा. तर बरो गवळी जायचे तर हांवें आज कितें करूंक जाय असलें सवाल आज पयल्या वचपान आयकलें. आज आमी कोणाचो ताळो आमी आयकूंक जाय. भावनो भयणीनो, आज दोन आमकां एक ऑप्शन म्हणीत चॉयसचें नांव आसा. कोणाचो ताळो आमी आयकूंक जाय. कोणाचो ताळो आयकत आसतना आमचें काळीज शिंता. सोमयाचो ताळो गी, बऱ्या गवळ्याचो ताळो गी, देवाच्या उतरांचो ताळो गी, ह्या संवसाराचो ताळो, मोबायलाचो ताळो, पाड व्यक्तींचो ताळो, अनैतीक संबंदाचो ताळो, संवसारी ओडण्याचो ताळो आमी आज आयकोन आसा गी. देव आपोवण्याच्या ह्या आयतारा आमकां सगळ्यांक त्या सोमयान आपयलां. आमकां आमच्या अधीन दिल्ल्या सर्व शेळयांक सोरोवंक, वांकडे वाटेन गेल्ल्यांक बऱ्या वाटेन हाडूंक, गायिल्ल्यांक वखद दिवंक, भुकेल्ल्यांक जेवण, थानेल्ल्यांक पिवण, रडतल्ल्यांक बुजवणी, सोम्याची खुशी पाळोवंक आमकां आज बरो गवळी जावन आमकां हर एकल्यांक आपणें दिलां. पवित्र वांजेलांत आमी वाचता लुकाचो वांजेल अध्याय 10:2 पिकावळ यथेस्त आसा पूण वावराडे थोडेच. वय भावनो भयणीनो, सोम्याच्या शेतांत वावरूंक बऱ्या गवळ्याची आज गरज आसा. देवाच्या आपोवण्याची गरज आसा. देखून ह्या देव आपोवण्याच्या आयतारा दिसा बऱ्या गवळ्याची वपार आनी देख आमी आज घेता आसतना मागया प्रत्येक जावन जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन ताचे खातीर आनी हेरां खातीर तसो बरो गवळी आमकां एक कालतें पवित्र काळीज दिवं. आनी अशें सेवा मुखांतर आमी हेरांकी सोम्याच्या त्या हिणांत हाडूंक आज आमकां इगर्ज माता आपोवणें दिता आसतना आमचें जिवी जावं दी एक समर्पणाचें, आमचें जिवी जावं दी एक अर्पण करचें सोम्या खातीर. आनी अशें सदांच आमी हेरांक बरी देख दिल्ले वरवीं एक बरो गवळी जावन सोम्याच्या त्या शेतांत पासव्या सोरोवाक व्हरूंक तसो कृपा सोम्या आमकां दिवं दी म्हणून प्रत्येक जावन आयच्या मिसांत आमी मागया. आमेन. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उसारया.
सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो, ओंकार मरयेंतान जल्मालो, पोंच पिलाताक ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेन्तान जिवे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजून आपूण बरो गवळी म्हणून आपल्या उतरां आनी करण्या मुखांत दाखोवन दिला. तो आमची जतन घेता. त्या गवळ्या मारिफात देवा आमच्या बापाक आमच्यो कालत्यो विनवण्यो आतां आमी उबारुया. मोगाळा बापा, तुझ्या पुताचे गवळीपण चलोवन व्हरच्या त्या भाग्यवंत बापाक, धर्माध्यक्षांक आनी पवित्र सभेच्या सव म्हणयारांक तुजे सेवेच्या मनोभावान भर. तांचे थंय तुजे श्रेश्ठ याजकाचे आनी बऱ्या गवळ्याचे प्रतिरूप दिसाशे कर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सव मुखेल्यांनी खरे मुखेली जावन तांचे ताबेन आशिल्ल्या सव लोकांची सेवा करूंक ससाय लाभय म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या धर्म प्रांतान विविध संघ संस्थे चलोवन व्हरतात त्या सव वडिलांनी बऱ्या गवळ्याच्या आदर्शकाल आपणा आदीन आशिल्ल्या हर एकल्यातय मोगान आनी मैपसान सलाशे कर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सव आवय बापायनी बऱ्या गवळ्याचे देख घेवन आपल्या भुरग्यांक फावो ते मार्गदर्शन दिवन बरी साल समकण शिकोवंक उर्बेन वावुरच्याक तांकां सदांच सुटसुटीत कर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकून ताचे परींच सव लोकांची सेवा करूंक आमच्या कुटुंबांतावन फावो ती देव आपोवणी फुलोवन येवंक तुजी मजत लाभय म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी तुजो करो मोग आनी समाधान अनुभव करून सदांच ताचे साक्षी जावन जियेवंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. माऊनपणी सर आमच्या कसकी गरजां पासत आमी मागया. प्रत्येक जावन कोविड-19 पिड्यांत बले जाल्ल्या सर पिडेस्तांक तांचे पासत मागया आमी. जैती मरण पावल्यांत देव तांकां ससनाचो विशय दिवं. जैती कश्टान आसात तांचे पासत आमी मागया. सर याजकां पासत धार्मीक भाव भयण्या पासत मागया. समेच्या शेतांत वावर दिता आसतना जैती कश्टान वरां संकश्ट येतात तांकां समी जेजू क्रिस्त सकत गटाय आनी बोळ दिवंक जैती देव आपणी फुलोवन दित म्हण आमी मागया. सर्गीच्या मोगाळा बापा, व्हडा विश्वासान उबारलेली आमची ही कालती मागणी तूं मानून घे. कश्टां आकांतांक सांपडटना तुका थीर विश्वासूंक आनी बरवशान जियोवंक आमकां तूं शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. भेटवणी गीत आमी गावया. समर्पणाच्या ह्या वेळा हाण आयल्या जिणे फळां. समर्पणाच्या या वेळा हाण आयल्या जिणे फळां. अर्पितां त्यो तुज्या पांयां तळा. बापा, आमच्या दयाळा. समर्पणाच्या या वेळा हाण आयल्या जिणे फळां. अर्पितां त्यो तुज्या पांयां तळा. बापा, आमच्या दयाळा. अर्पण ये करूंक येवचे फुडें जाल्या
माझी पेल्या कडे सांडून राखो सोर हागे झगडे घेऊन आयल्या जिणये होणे समर्पणाच्या या वेळा हाण आयल्या जिणये फोळा अर्पितां त्यो तुझ्या पायां तळा बापा आमच्या दयाळा. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेच्या अदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, आमी सदां बऱ्या गवळ्याचो शेळयो जावंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे हेरांक मनशांकी ताच्या हिणांत हाडूंक आमी अत्रेकतां. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्णेन एक कर की मजूरकारांनी आनी नागोवण्यांनी देसवाटलेली दुसरी मेंढरे आमची देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो ताळो वळखूंक आनी ताच्या हिणांत भितर सरोंक पावतली. तेन्ना एकच हिंड आनी एकच गवळी आसून आमी समेज तुका एका थाळ्यान वाखणतल्या हो दीस वेगीं पावय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्य दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पराम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. समर्पणाच्या ह्या वेळार समर्पिया आमच्या सर्व कुटुंबाक आनी सर आमच्या पिडेस्त भावां आनी भयण्यांक. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavart so good pergatuya. सोमिया जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सोमिया जेसू आम्ही अतिरता. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल साल्डाना आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्याचो मेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमाचो मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळें तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आमी आतां भक्तीपणे म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सोव्या आसो. मोगासो आनी एकवट असो गुरसावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये
जगाचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळय हांगासर आसा जेजू बरो गवळी जिवीत दिवचो सकत आनी बोळ दिवचो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या ह्या जेवणाक आपयली आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुगाच्या भावान आनी भयणीनो वेळ लागीं पावला. आत्मीक तरान सोम्याक आमच्या काळजांत सेवंक देखून ह्या वखता त्या सोम्याक आमच्या काळजांत आमी आपोवया. तो सोमी आमच्या काळजांत रास करूं आनी बिडार करूं देखून आमी आमकांच सोम्याक आत्मीक तरान सेवंक तयार करया. जेजू मोजो करतार जिविताचो दातार भरपूर जीव दिवच्याक आयला संवसारार. उबो काळजादारार येवंक भितर रावता तयार उबारून बावार्थ मोजो दिता येवकार. जेजू मोजो करतार जिविताचो दातार भरपूर जीव दिवच्याक आयला संवसारार. उबो काळजादारार येवंक भितर रावता तयार उबारून बावार्थ मोजो दिता येवकार. तूं मोजो जेजू हांव तुजो जेजू तूं एकलोच थांबयताय काळजाची भूक. तूं मोजो जेजू हांव तुजो जेजू तुजे थंय आसा म्हज्या जिविताचें सूख. तूं मोजो जेजू हांव तुजो जेजू तूं एकलोच थांबयताय काळजाची भूक. तूं मोजो जेजू हांव तुजो जेजू तुजे थंय आसा म्हज्या जिविताचें सूख. जेजू आमच्या काळजांत आयला. ह्या जेजूक आमचे उपकारी मोन आमी दाखोवया. सदांच तोच बरो गवळी आमच्या काळजांत आसो. आमकां सकत बोळ आनी गठाय ताणें दिल्या. ताच्या शेतांत वावरूंक आमकां प्रेरण दिलां. तर अर्गां कंतारा मुखांतर सोम्याक आमी दिन वाचुया. हांव न्ही बगार सोमीच म्हजे ते जियेता म्हणलो अनुभव आमकां जावं. अर्गां गीत आमी गावया. कंतार नंबर U31. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्ती गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव वणीता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सोम्या तुजो आदार मागता. बावार्थ म्हजो दंडळताना सोम्या
हांव बोब मारता तुका म्हज्या देवाक वळखता दिमेर पडून नमान करता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयिल्लें देखून ह्या मिसांत आमच्या बऱ्या गोवळ्या सोताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळो. ताच्या रक्तान आमचीं पातकां धुवन गेलीं आनी पातकांक मेल्लीं आमी प्रामाणीकपणान जियोवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं. ह्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचता आनी घरा वचोनी ताच्या ताळ्याक कान दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जियोवंक आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. आलेलुया आलेलुया. कंतार नंबर O16. गोंड्या म्हज्या नमान तुका परवशांच्या माय मोयण्याचे दुर्लभ राणये चरणां तुज्या लागता माये माय मोयण्याचे दुर्लभ राणये चरणां तुज्या लागता माये लाभाशेकर आमकां देणे आत्मोराचे पापा विणे परतून आमी पडानाशे आमच्या सारकी जीन जियेशे परतून आमी पडानाशे आमच्या सारकी जीन जियेशे. Bagevon San Domingo. अम्मा बसोत विनंती कर. मोगाळ पुत्रा सोवेन आंकवार मारी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.